बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी, जो आसलो, जो आसा आणि सदांकाल आसतलो, ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. भयणी भावनो, एकूच देवाची फामील कशी हे सकाळच्या दिसा हे देव मंदिरांत एकठांय जावन आमी मिसांत वांटो घेत आसतना मारिया मार्गरीदा मार्टीन सिविएगस ही आमच्या भयणी पासत मागता. स्वर्गीच्या बापान तिका आपले शांतींत आपले विसवांत घेवंक आमी मागुया. तशेंच मागुया आल्विटो मास्करेनेस हो सोंपून गेल्ल्या ह्या आमच्या भावाच्या वाडदिसाचो उगडास ताकाय बापान आपले शांतीन घेवंक मागुया. आज आपलो वाडदीस संभ्रमतात आमची भयण आंद्रेजा काब्राल आनी तिची दूद मायरा काब्राल. तांकां दोगांयकूय किरीत कुडी आत्म्याची भलायकी आनी सर्वय देणी बापा कडल्यान मागून घेवया. आज पवित्र सभा करता परब हो उगडास, सभा धर्मीक उगडास बागून जेरोम धर्मशास्त्री आनी याज्ञीक खूब पवित्र पुस्तकाचो मोगी आसलो आनी पवित्र पुस्तक ग्रेक आनी एब्रियो भाशेंतल्यान लाती भाशेन ताणें उतरायलें. देवाच्या उतराच्या मोगान पेटलेलो एके भाशेन पिसो जाल्लो बागून जेरोम आमकां एक एकल्याक सुरती दिवं देवाचें उतर वाचूंक नियाळूंक आनी जियोंक. ह्याच भाग्युंताची हे मिसा भेटींतल्यान आमकां आज कृपा मागून घेवया आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी असो पातकी जायते पावटी देवाची उतरां सगळें आमी बेसारमाय दाखयल्या देखून आमचे पातकेंचे मोक्षणे मागून मिसा भेटीक तयार जावया. हांव पातकी सोपवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तनान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. एक घडयो गीच रावन आमच्या मनांतली प्रार्थना मागणी गोरचो बापाक उबारुया.
सोपून गेल्ल्यांक सासणाचें जिवीत मागुया. आमकां एक एकल्याक कुडियात्म्यांची भलायकी. देवा आमचे मोगाळ बाप्पा, भाग्योन जेरोमांक तुजे याज्ञिकाक पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें चाखूंक दिली आनी हे तुज्या उतराचो कोतकोतीत मोग ताचे काळजांत पेटयलोय. हेंच तुजें उतर जावं आमचे बुकेल्ल्या आत्म्यांक सुबाम पोसण, आमचे तानेल्ले काळजाक जिवें उदक, आमचे जिणेच्या रस्त्याक परजोळीत उजवाड. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुफानान तान आपलो ताळो उबारून सर्वेस्परान जॉबाक जबाब दिवन म्हणलें, पृथ्वीच्यो शिमो गोट करून आनी कोटेंतल्या मनशाक थंयचे धांवडांक तुज्या जिवितान केन्ना तरी सकाळच्या पाराक तुवें हुकूम घाल्लाय वो फाट्या पाराक ताच्या जाग्यार धाडलाय. फाटें पृथ्वीचे माथ्याचेर आपल्या आकाराचो शिक्को मारता आनी कोपडे रंगयता तशें तिका रंगयता आनी कोट्या मनशाचो उजवाड ना करता आनी मारूंक उबारलेलो हात मोडून उडयता. तर पृथ्वीची देख हातान धरून कोट्या मनशांक झाडून उडोवंक तुवें फाट्याक सांगलाय. दर्याचे जोरीशी परतून पर्यान तूं भोंवलाय वो समुद्राचे खोलायेक तूं पावलाय. मोन्नाचे दारवटे तुका उक्ते जाल्यात आनी सावळे देशाची दारां तुवें देखल्याय. पृथ्वीच्यो शिमो कितल्यो पर्यान पावतात ती तुका खबर आसा. हे सगळें तूं जाणय जाल्यार म्हाका दाखोवन दी. उजवाडाच्या घराची वाट खंयची आनी काळोख खंय जियेता. ताच्या जाग्यार वचूंक तुज्यान ताका रस्तो दाखोवंक जाता वो ती रावता थंय तांकां ती पावयशी. हें सगळें तूं जाणय जाल्यार तांचे बरोबर तूं जल्मलो जावंक जाय आनी तुजे दीस मेजूंक जायना तितले. जॉबान सर्वेस्पराक जबाब दिलो, म्हजीं उतरां पोलकी. म्हज्यान कसलो जबाब दिवंक जाता. हातान हांवें तोंड बोंड केल्यार बरें. हांव एकदां उलयलो आनीक एकदां उलोवचो ना. हांव दोनदां उलयलो आनी कांय अदीक सांगचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. त्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. आमेन आमेन. B2:21 B2 page 21. Tujo utra
देवाचे गायन गाऊया. B10 5:27 पहिलो श्लोक. B10 page 27. सर्वेश पोर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून मुळे एक कोरासीन तुझे कोटा, ए बेथसायदा तुझे कोटा. तो तुमचे मदीं केल्यान ती विजबितां तीर आनी सिदोन गांवांनी केल्ली जाल्यार कांबळ्याचो साकोटो घालून आनी गोबरान बसून तेदनाचे तेदना ती पिराचीत करतली आसली. जोडटेचे दिसा तीर आनी सिदोन गांवांक तुमची इतली खोराय जावची ना. आनी एक काफारनव तूं वयर स्वर्गार पर्यंत पावतले म्हूण रावताय कितें? कोण पर्यंत तूं सोकला शेवटतली. तुमचें आयकता तो म्हजें आयकता. तुमची बेपरवा करता तो म्हजी बेपरवा करता. आनी म्हजी बेपरवा करता तो म्हाका धाडला ताची बेपरवा करता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आज पवित्र सभा भाग्योन जेरोम सेंट जेरोमाची परब करता, उगडास करता. आमच्या गोंयांत म्हापसा वाठारांत इगोर्ज आसा, देव मंदिर आसा. तें भाग्योन जेरोमाक भेटयलेलें देव मंदिर. भाग्योन जेरोम पवित्र पुस्तकाचो व्हडलो मोगी. आनी तो म्हणटालो, पवित्र पुस्तक कोण वाचिना, देवाचें उतर वाचिना, ताका क्रिस्ताची ओळख ना. Ignorance of the scriptures is ignorance of Christ. पवित्र पुस्तक तो तुजे लागीं वाचून तुवें वाचूंक ना, ताची ओळख ना, तुका जेजूची ओळख ना. भाग्योन जेरोम पयल्या शेंकड्यांतलो 347 वर्साक स्त्रिंदन म्हणलें गांव आसा, नॉर्थ इस्ट ऑफ इटली. उत्तर उदेंत इटालियाक एक गांव आसा. थंय तो जल्मलो. क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मलो. पूण 19 वर्सांचो आसतना क्रिस्तांव जालो. 19 वर्सांचो आसतना ताणें बावतिस्म पवित्र स्नान घेतलें. आनी ते उपरांत बाबा मडीनो तो रोमाक आयलो. आनी रोमाक खूब हुशारकायेन ताणें लॅटीन शिकप केलें. लातीन भास पवित्र सभेची भास. लातीन भास इटालियाक ते काळार उलयताले ती भास. आनी व्हडले व्हडले बरोयणार आसले लाती भाशेचे. तो शिकलो. ही स्टडीड क्लासिकल लॅटीन. इतलो की हे भाशेन तो गूल जाल्लो. लोक ताका म्हणटालो, he is a follower of Cicero than Christ. Cicero एक व्हडलो लॅटीन क्लासिकल बरोवपी. तें भाग्योन जेरोमाक खूब लागलें जेन्ना लोक ताका म्हणटालो ही इज अ फॉलोवर ऑफ सिसेरो रादर दॅन क्रायस्ट म्हूण.
आनी ताणें येवजिलें आपूण लागशिल्लो जेजूचो पाटलाव करतलो, उदीक ताची ओडूक घेतलो. जेरोम 38 वर्सांचो आसतना पाद्री जालो. He was ordained when he was 38 years old. आनी त्या उपरांत बाबा म्हणिनो तो इतलो जेजूच्या मोगान पडलो, जेजू खातीर आनी भोव करून पवित्र पुस्तका खातीर वावरूंक तो वावुरलो. ताणें आपली जीण जुरोयली. सांगतात की ताचे बरोयणार Bhagyan Jerome had a lively affection and a penetrative knowledge and a deep reverence for holy scriptures. Bhagyan Jeronच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. Bhagyan Pedro म्हणटा आमी खंय वेतले तुजेशी आसा सासणाच्या जिविताची उतरां. आनी सासणाच्या जिविताची उतरां जेरोमाक पवित्र पुस्तकांत मेवलीं. यू हॅव इटर्नल, यू हॅव वर्ड्स ऑफ इटर्नल लायफ. आनी ही सासनीक जिविताची उतरां भाग्यन जेरोमान आपणायली आनी तो शिकलो. आनी एक व्हडलें दान भाग्यन जेरोमीचें पवित्र सभेक कोणाच्यान विसरूंक जायना. आनी तें म्हळ्यार ताणें पवित्र पुस्तक इब्रेव भाशेन आनी ग्रेक भाशेन बरयलेलें आसलें तें ताणें लॅटीन भाशेन ट्रान्सलेट केलें. The first one to give us the Bible in Latin. Hebrew भाशेन बरयलेलें आसलें ओल्ड टेस्टमेंट आनी ग्रीक भाशेन बरयल्लो आसलो न्यू टेस्टमेंट. ह्यो भासो ताणें इतल्यो आपणायल्यो की ताणें आमकां ही लॅटीन बायबल दिली. आमचे काळार म्हजे काळार तरी आमकां फकत लॅटीन बायबल आसली. सेमिनारीन शिकता आसतना लॅटीन बायबल आमचे लागीं आसूंक जाय आसली. म्हजे थंय आजून आसा. ताका वुल्गाता म्हणटाले. हें दान पवित्र सभेक भाग्योन जेरोमान दिलें. इतलो तो देवाच्या मोगान आनी पवित्र सभेच्या मोगान आनी देवाच्या उतराच्या मोगान पिसो जाल्लो. सांगतात ताचे बरयणार ताचे जिविताचे एक उतर तर ताका मेळो नासलें ग्रीक भाशेचें वा इब्रेव भाशेचें लॅटीन भाशेन ट्रान्सलेट करपाक. तो खंय खूब देवा लागीं मागतालो, नाजाल्यार खंय फातर घेतालो आनी आपल्याकूच धाडायतालो, मारतालो आपल्या ओड्ड्यार आनी म्हणटालो देवाक म्हाका दाखय हे उतराचो उर्थ, हें उतर थंय घालूंक सारकें उतर घालूंक. So great was Saint Jerome and mad with the love of the word of God. देखून आमी आमच्या सुरवातीच्या उतरांत म्हणलां ताका हें देवाचें उतर इतलें घोटायेचें पुस्तक ट्रान्सलेट करून ताणें आपलें व्हडलें दान, the biggest gift for the church was his gift of the Bible in Latin. आनी तातूंतल्यान मागीर सगल्या भासांनी आज पवित्र पुस्तक आमकां वाचूंक मेळटा. प्रत्येक भाशेन पवित्र पुस्तक उतरायल्लें आसा, ट्रान्सलेट केल्लें आसा बिकॉज ऑफ दीस मॅन सेंट जेरोम. बाबुडीनो आज ही परब करता आसतना कितें मागुया? भाग्योंत जेरोमाचे मजतीन मागुया आमकां एक एकल्या पवित्र पुस्तकाचो मोग एटलिस्ट 10 minutes per day, 10 minutes per day we could touch and read the word of God. 10 मिनटां तरी दिसाक आमी पवित्र पुस्तक वाचुया. धाकटुलो कुडको पुरान वाचुया पवित्र पुस्तकाचो मोग आमकां मेळूंक वाचुया. इतले त्याग करून इब्रेव आनी ग्रीक भाशेंतल्यान लाती भाशेन उतरायल्ल्या भाग्योन जेरोमाच्या कोश्टांक आनी त्यागी वावराक लागून आनी ताच्या मोगाक लागून आनी वाचुया देवाचें उतर आमच्या तोंडांत मोव गॉड साकर खुशी. हें देवाचें उतर आमकां मेळूं आनी जेजू म्हणटा
जो कोण म्हज्या उतरा प्रमाणे चलता तो एक घर खोडपार बांदलेल्या मनशा भशेन. The one who reads and lives according to my word is a man who has built his house on solid rock. पावस आयलो, हांव रायलें, वादळ येयलें, कांय जालें ना, देवाच्या उतराचेर बांदलेलें आसलें. हेंच तें देवाचें उतर जें भाग्यवन जेरोमान आमकां दिलां. व्हडलें दान मागुया ते देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत तिरावंक. तोच देवाचो सोब कांय वेळान मिसान ते आमच्या अवताराचेर येतलो. जेजू लागीं मागुया, जेजू तूं बापाचें सासणीक उतर हे उतराची गोडसाण घेवन जिवंक आमकां कृपा दी. बेटोनी C20 पान 30 आणि 16, C20 page 36. बावमडीनो ही आमची भेट सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एके पवित्र शुभेच्छा देवाक. भोव व्हरते देवा आमचे स्वर्गीचे बापा, भाग्योन जेरोमांची देख घेवन तुजें उतर काळजांत बाळगून आनी मोतीन नियाळून सोडवणेची बोली आयज तुका भेटयता. आमी दिसान दीस उदीक तुज्या उतराच्या मोगान वाडू म्हूण मागता. क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ठाय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी शास्त्रीचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो भाग्योन जेरोम तुज्या भक्ताच्या मनाक आयची परब समारंभूक तुजे पवित्र सोबेक तूं फाव करताय. ताच्या पुण्यभून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sonari
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता। जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक विचा आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन बसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची। तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियात, म्हजे रगताची काल्स नव्यानी सासणीक करोचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात। बाबार्थाचो गूट परगटुया। जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला। बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता। तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय। पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर। तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या पोरचुळीत मोगामळ पडूंक फावो कर। आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता। आंकवार मरी देवाची माई सांगाती, भाग्योन सुजे तिचो पोती, भाग्योन धर्मदूता, भाग्योन जेरोम आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी। तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं। त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना। तोच बापाचो सासनीक सोब जेजू आमची अवताराचेर आसा। कांय वेळान ताका आमी आमचे काळजांत घेतल्या। तुजें उतर म्हजे तोंडांत गोड गोड मोव स्तोत्रकार म्हणटा। हें देवाचें उतर आमी वाचूंक, नियाळूंक आनी जियोंक। तोच सासनीक सोब जेजू देवाचो पूत आमकां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरता। तर पवित्र पुस्तकाचो मोग आमकां मेळूंक आनी हें पवित्र पुस्तक आमच्या जिविताचे पावलांक एक उजवाड जावं बरोबर जेजून शिकयलेले मागणे म्हणुया। आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, आमचो दिसपो आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणी पळोवन दिवं नाका। सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार, दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी। सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर हुशार उतरयता। तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय। सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या धर्मदूतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी। तूंच तिका एकवटान सांबाळ, तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक।
जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. कुशलकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. वस्त जेजू जाची बरी खबर बागेन जेरोमान आमकां फाव केली. वस्त जेजू देवाचो सासनीक शब्द देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाची ताच्या जेवणांत आनी तो वांटो घेवन ताच्या उतराच्या मोगान वाडटली आमी सुभागी. ओथेमे आमच्या गायन कोर जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D30 आणि 4 5 60 आणि 5 D34 पेज 65. प्रार्थुया. शासनाच्या देवा, भाग्योंत जेरोमाच्या समारंभा समयार तुझ्या उतरान आनी तुझ्या पुताच्या मासा रोगतान तुवें आमकां बापाय मोगान पोसलें. ह्या पोसणा वरवीं तुजें उतर भोक्तीन मनांत घेवंक
आनी ताचे प्रमाणे संवसारांत आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां सुटसुडीत कर। अशें सासणाच्या जिविताक आमकां सालमती पावय हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं। आमेन। भाव सगळ्यांक तुमकां भाग्यून जेरोमाच्या परबे दिसाक उनुनीत परबी दिता आनी हें देवाचें उतर वाचूंक नियाळूंक आनी जियोंक तुमकां खेरीत उलो। आमची भयण मार्गरीदा मारिया मार्गरीदा हिच्या कुटुंबाक आमची बुजूण, आमची भयण अंद्रेजा आनीक मायरा आज आपलो वाडदीस समरमताय ते सुमयार इल्लीशी चाव पाणी तांणी तुमचे खातीर करून हाडल्या, तातूंत वांटो घेवंक आमंत्रण करतात। आज सांजे 5:30 वरांचेर आमचो तीर्थ आनी ते उपरांत मिसाची भेट। आज 8वो दीस आमच्या भाग्यवंत मिंगेल आस्कारेचो। फाल्यां वेस्प्र, फाल्यां ऑक्टोबराची पयली, फाल्यां वेस्प्र सदां भाशेन तीर्थ मीस आनी मिसार आमी 3 सुत्रां गायतल्या भाग्यवंत मिंगेलीच्या मानाक। आयतारा दिसाक फेस्त मिसां 6, 7, 8 सकाळीं आनी फेस्ताचें मीस 9:30 वाजता आनी सांजे आमचे तरणाट्यांनी घडोवन हाडिल्लो 2 a सायड टाय ब्रेकर। सगळीं बरी भाशेन ह्या आमच्या आस्काराची परब करूंक तयार जावया। सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं। सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं। आमेन। भाग्यवंत जेरोमा भाशेन देवाच्या उतराचो मोग करूंक आनी देवाचें उतर वाचून नियाळूंक वचून यात। क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा। देवाचे वडकार। शेवटाक आमी गायन गावया जिवितांतूं उजवाडांतूं K 4 पान 141 K4 पेज 141।